आमचो एडवोकेट आमी पंचायत एडवोकेट दिल्लो तेणें डेट घेतलेली, दोनूय एडवोकेट डेट घेतलेली. डेटीक विदावट इन्फॉर्मेशन, पंचायतीक इन्फॉर्मेशन नासतना तेणी ऑर्डर पास केली. कोणी पंचायत सेक्रेटरी तेणी ऑर्डर पास केली आनी आतां ती ऑर्डरीक आमी परतून रिव्यू मागला. रिप्लाय मागना म्हणून आजून सोफार आमकां तेजो रिप्लाय बी येवंक ना. आनी मेन टायम मिनी ते कोण आसा ते काम करताले ते काम स्टार्ट केलें तेणी JCB घातलेली. आमी तांकां स्टॉप नोटीस काडलात आनी तेणी बी आमकां रिप्लाय दिला की आपूण कसलें काम करता म्हणल्यार लायक फंड्स क्लिनींग म्हणून सांगला म्हणून सोफार आमी ताका परतून कांय रेस्पॉन्ड करूंक ना. प्रेशर घातला आमकां एज पर लॉ आमी वयता आनी लोकांक नाका जाल्यार आमकां कितें जाय. लोकांक तर नाका जाल्यार आमी कोण, आमी लोकांक रेप्रेजेंटेटीव. आमकां गव्हर्मेंट इटसेल्फ सांगला इफ सपोज आमचो मिनी इंडिया प्रोजेक्ट करना जाल्यार आमचें काम कांयच करपाना, 5 वर्स पासून अशीच बसून दवरतलो म्हण सांगलें. आनी मेन म्हणटा तें आमकां इंडस्ट्री कंपन्सेशन तेवूय येवंक ना, तेवूय बंद आसा. गव्हर्मेंट कितें लागून रिलीज करना ते फंड आमकांय खबर ना. आमचे फायल्स पयलीं जे घातले ते एकूच केल्ले 9 फायल्स, आतां आनी आमी घालूंक ना. हय, लोकांक कन्विन्स करा म्हण सांगलें. आमी लोकांक कन्विन्स केले, लोक ओपोज करतात ते प्रोजेक्टाक. आनी आमी आतां गव्हर्मेंटाकूय सांगलां तुमी यो आनी लोकांक कन्विन्स कर म्हणून.